दोन कॅन्डिडेट करतले म्हणजे आम्ही जवळ 37 असेंब्ली कॉन्स्टिट्युन्सीन आम्ही कॉन्टेस्ट करतले. आउट ऑफ 37 असेंब्ली कॉन्स्टिट्युन्सीन आम्ही कॉन्टेस्ट करतले. गोंयच्या एकूय मतदारसंघात एकूय डिफेक्टर डायरेक्टली जा इनडायरेक्टली काँग्रेस पक्ष सपोर्ट करणार. म्हणजे माजी आमदार जा माजी मंत्री आमचे एंटायर 37 हितूंतले फक्त 6 म्हणजे जवळजवळ 31 कॅन्डिडेट हे न्यू आणि यंग फेसेसा भितर येता. आणि ती जर सरासरी पळयली जवळजवळ 80% आमचे जे कॅन्डिडेट आसात दे आर यंग अँड न्यू. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हो आपली डिफीट जाता हो पळोवन भिल्लो आसा जावं काँग्रेस पक्ष दिता. फॉर एग्जाम्पल मिलिंद नायकाचे सेक्स स्कॅन्डल एक्सपोज केले. त्याच्या नंतर वुमन्स पोलीस स्टेशनाक एक कंप्लेन दिली वीक डॉक्युमेंटेशन. मुख्यमंत्री ताका प्रोटेक्ट करता आणि ती केस विदाउट इन्व्हेस्टिगेशन क्लोज करता, क्लीन चिट दिता. म्हणजे तुम्ही इमॅजिन करात गोंयच्या तमाम जनतेन पळयलां आशिल्लें मिलिंद नायक हो सेक्स स्कॅन्डलाक कसो इन्वॉल्व जाल्लो आसतो, पूण गोंयची पुलीस ताका क्लीन चिट दिता. The chief minister is involved in a huge scam, a huge mining scam of rupees 1,686 crores. We are going to expose this in a few days, probably when their Home Minister Amit Shah is coming, so that when Amit Shah will be here, we want to expose this with documentation. ज्या हेतून मुख्यमंत्र्यान 1,686 कोटीचे मायनिंग स्कॅम केल्ले आसा, त्या स्कॅमांतल्यान मुख्यमंत्री कसोच सुटपाक शकना अशे तरेचे डॉक्युमेंट आमच्या हातीन आसा. तेतूंतल्यान तो मिलिंद नायकाक आउट ऑफ वे वचोन सेक्स स्कॅमांतल्यान कित्याक प्रोटेक्ट करतालो आनी कित्याक प्रोटेक्ट केलें तेंय एक्सपोज जातलें. कोविड टायमार इतले लोक कित्याक मेले त्याचे डायरेक्ट कनेक्शन ह्या स्कॅमाक आसा इन्वॉल्व. ह्या हितूंतले मंत्रिमंडळांतले जे तेजे मंत्री आसात तेजी जी हे आसा एसेट्स इतले कशे वाडले तेही ह्या स्कॅमांतल्यान एक्सपोज जातले. सो ह्या स्कॅमांतल्यान मुख्यमंत्र्या सयत कितलेशेच मंत्री आणि ऑफिशियल्स हे तुमी इन्वॉल्व आशिल्ले ते आमी